जी खंय सगळे तरेचे फेसिलिटी हांगा आहा आनी हे व्हेंटिलेटर पासून भुरग्यां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर एमर्जन्सी सर्वीस निओनेटल एम्ब्युलन्स आमी हांगा लॉन्च करता। हेजे बरोबर आमी आनी 8 एम्ब्युलन्सीस लॉन्च करता, म्हणजे टोटली 10 एम्ब्युलन्सीस 108च्या फ्लिटान आमचे पुर्ती मॅडम आनी हे केल्ले आसा, इंट्रोड्यूस केल्ले आसा। आनी आमकां जाय आसले की आमच्यो जुन्यो जाल्ल्यो दोन्ही निओनेट एम्ब्युलन्स त्यो चलता, त्यो चालू आसतल्यो, तेजे भायर आनी 2 चालू आसतल्यो, म्हणजे तांकां प्लेसमेंट खंय करपाचें आमी विचार करून योग्य म्हणजे खंयच्यान इंटिरियरच्यान भुरग्यांक जर शिफ्ट करूंक जाय, जन्माक आयल्लो भुरगो आमच्या हॉस्पिटलान ताका शिफ्ट करून हेजे पेक्षा आनी बरे एम्ब्युलन्स तुमकां गावचे, म्हणजे त्या तरेची फेसिलिटी आमी हांगा उपलब्ध करून दिल्या। जे कितें 108 खातीर आमी केलां, ह्या सरकारान केल्लें आसा गेले 16 म्हयन्यान, म्हणजे एक वेगळ्या तरेची एक दिशा दिवपाचो आमी प्रयत्न केला। खंयच्याच देशान खंय ह्या तरेचे निओनेटल एम्ब्युलन्सीस ना। एडवान्स लायफ सेविंग एम्ब्युलन्सीस आमी तुमी पळयल्या ते सगळे बाकीच्यो एम्ब्युलन्सीस आहा जे खंय आमी ते स्टेमी प्रोग्राम जो चालू केल्लो ताका तेजो उपयोग जातलो। कार्डियक एम्ब्युलन्सीस बी आहात त्यो वेगळ्यो आहा आनी आमचे लोकां खातीर एक हांगासरली 10 एम्ब्युलन्स पैकी एक एम्ब्युलन्स वाळपय आमी रिप्लेस करता, जुनी एम्ब्युलन्स, आनी बाकी दुसरे कडेन आमी लोकेट करतले। पयलीं म्हणजे आमचे वाळपयचे हॉस्पिटलाक जे आमी शब्द दिल्लो लोकांक इलेक्शनान की आमी हे जाग्यार हाडटले, आनी थोडे कामां उरल्या GSIDCची AC रेक्टिफिकेशनाचे मातशें उरल्या, कित्याक सेंट्रलायज AC जो पर्यंत फूल फ्लेज चलना तो पर्यंत आमी मायनर OT चालू करूं शकना। आनी म्हणूनच हांव आतां रिव्ह्यू मिटींग घेतलो आयज नाल्यार फाल्यां आमची मिटींग आसतली, जे खंय आमकां बेगिना बेगीन हांगा मायनर सर्जरीज चालू करपाचो आमचो प्रयत्न। आयज पुर्तीच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगा वाळपय स्टेमीचो एक सेंटर केल्लो आसा, जे खंय हांगा 24/7 हांगा डॉक्टर आसतलो। आनी मेन म्हणजे कितें आहा की पयलीं जी परिस्थिती आसतली आमच्या खेडेगांवांत आनी आमच्या भागांत की कोणाक जर हार्ट अटॅक आयलो मागीर ताका आनी कांय उपाय नाशिल्लो, म्हणून आयज हार्ट अटॅक आयल्यार ताबडतोब 108च्या माध्यमांतल्यान पेशंटाक हांगा हाडून ताका थ्रॉम्बोलायज इंजेक्शन जे इलेक्सिना ताका ते दिवन थ्रॉम्बोलायज करून स्टेबलायज करून ताबडतोब ताका एम्ब्युलन्सान घालून लागींतले लागीं खंयचे आमचे हॉस्पिटल, म्हणजे एक हा गोवा मेडिकल कॉलेज, एक हा हेल्थवे, हे दोन्ही हॉस्पिटल पैकी खंयचे हॉस्पिटलान बेगिना बेगीन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो, म्हणजे आमच्या लोकांक पयलीं सारके त्रास जावं उपयोग ना, म्हणजे तेंचें जीवन वाचोवपाचो एक प्रयत्न आमी चालू केला। तेजे भायर आमी कितें करतले की हांगा आमी एमर्जन्सी रूम ठाण्यान बी केल्ले आसा। ठाण्यान बी एमर्जन्सी रूम आतां डॉक्टर काय आयले उपरांत 24 वरां थंय चालू आसतली, प्लस केरी आमी एमर्जन्सी रूम केल्ले आसा। एक एम्ब्युलन्स केरी दवरला, एक एम्ब्युलन्स पिसुल्ले आहा, कारण थंय रावपाची सोय आहा, ते म्हणजे पिसुल्ले होंडा हो सगळो भाग कवर जाता। वाळपयची एम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम ती आयज आमी नवी एम्ब्युलन्सी जे लॉन्च करतात ते चेंज करून नवे एम्ब्युलन्स थंय आमी उपलब्ध करतले वाळपयच्या लोकांक। आनी हे हॉस्पिटल फूल फ्लेज मॅक्झिमम ऑप्टिमम युटिलायझेशन करपाचो आमचो प्रयत्न। आमी 5 वर्सां पळयली की कांय गोष्टी कमी आशिल्ल्यो, त्यो मार्गार लावपाक म्हणून GSIDCन टेंडरां बी सगळी काडून कांय तरी बी इश्यूज आहा ते डॉक्टरान 2-3 मिटींग घेतल्या आनी ते मार्गार हाडून म्हणजे आमच्या लोकांचें जीवन कशें वाचोवपाचें ह्याच उद्देशान आमी पावलां घेतल्या। आनी तुमकां आनी एक सांगता की इन्सुलीन पासून सगळे गोष्टी आमी हांगा उपलब्ध करपाचे आमी ठरयल्ले आसा। फ्री मेडिसीन पासून सगळे पयलीं सारके परिस्थिती ना ती कशी सुदारपाचे तेजेर आमचो विचार चल्ला। आनी इमर्जन्सी रूमचो एक वेगळ्या तरेचो तेजो उपयोग जाता, म्हणजे आतां कॅज्युअलिटीन जर मनीस आयलो ताका एक बॅकअप गावता, आनी ह्या बॅकअप हे 108 GVK MRI कडेन टायअप करून आमकां तेजो पूर्णपणे फायदो जाल्लो आसा। तुमीच पळयता की आयज इनॉग्रेशनूच जावंक ना पूण तरी बी पेशंट येवंक लागले, कित्याक कोणाचो प्रेशर हाय जालो, कोणाक जर हार्टाचो कितें छातीन दुखोवंक लागले, हे सगळे गोष्टी हांगा उपाय तेजो जातलो, स्टेबलायज करून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो।